disqualification on ground of defection. 1. Subject to the provisions of paragraphs 4 and 5, a member of a house belonging to any political party shall be disqualified for being a member of the house, आता वाचतं ते महत्त्वाचे, if he has voluntarily given up his membership of such political party. ही पहिली तरा. म्हणजे ताणें फक्त तितलें केलें जाल्यार तो डिस्क्वॉलिफाय जाता. आनी हाका आडबाद दुसरो ना हें म्हत्वाचें. म्हणजे ह्यो 4 तरा दुसऱ्या पॅरेग्राफांत सांगल्यात पक्षांतराच्यो. आनी हांवें हाजे पयलीं सांगलो त्या प्रमाणे तिसरो पॅरेग्राफ जो स्प्लीट ह्या विशयाचेर आशिल्लो तो काडून उडयला, तो आतां ना. चवथो पॅरेग्राफ आसा तोय बी म्हत्वाचो. खरें म्हणत जाल्यार तो आमचे केसीक लागना, पूण दुर्दैवान सभापती आनीक हायकोर्ट ह्या दोगांनी तो भितर हाडला आनी थंय चूक जाल्या अशें म्हाका दिसता. आनी तो पॅरेग्राफ आसा 2 ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मर्ज जातात तेन्ना. लक्षांत दवरूंक जाय, ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मर्ज जातात तेन्ना. पॅरेग्राफांत कितें सांगलां ताचे 2 सब पॅरेग्राफ आसात आनी त्या सब पॅरेग्राफांत पयली सब पॅरेग्राफांत सांगलां की जर एक ओरिजिनल पार्टी दुसरे ओरिजिनल पार्टींत मर्ज जाली किंवा अश्यो 2 पार्टी एकठांय येवन तांणी एक तिसरीच पार्टी फॉर्म केली जाल्यार ताजे जे आमदार विधानसभेंत आसात ते डिस्क्वॉलिफाय जावचे नात. त्या नवे पक्षाचे किंवा ज्या पक्षांत दुसरो पक्ष गेला त्या पक्षाचे आमदार जातले. पूण तांणी क्लेम करूंक जाय तशें जाता म्हणून. दुसरो एक पर्याय तांचे मुखार दवरला, जर ते मर्जर मानून घेनात जाल्यार तांच्यांनी वेगळो गट म्हणून भितर बसूं येता. म्हणजे 2 पर्याय ह्या लोकांक दिल्यात, पूण मुख्य अट खंयची तर 2 ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मदीं मर्जर जावंक जाय तरूच हें लागू पडटा. ना जाल्यार हो चवथो पॅरेग्राफ पिक्चरांतूच येना. मागीर दुसऱ्या पॅरेग्राफांत सांगलां की वयल्या पॅरेग्राफाक रेफरन्स केला म्हणजे तो स्वतंत्र पॅरेग्राफ न्ही, वयल्या सब पॅरेग्राफा प्रमाणे जर प्रश्न आयलो मर्जर जाला न जाला जाल्यार 2/3 जें कितें सांगतात 2/3 वांगडी जे सांगतात सांगल्यारच तांणी सांगल्यारच तें सभापती मानून घेतलो. म्हणटकच म्हजे नदरेन हो पॅरेग्राफ गोंयच्या सिच्युएशनाक लागू जायना. सादी गजाल. आमी जाणात फाटले 5 वर्सांत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष भारतीय जनता पक्षांत विलीन जावंक ना. फाटले 5 वर्सांत काँग्रेस पक्ष भारतीय जनता पार्टीन विलीन जावंक ना. म्हणटकच मर्जर म्हणटा ती गजाल हांगा नाच. म्हणटा फुडलो प्रश्नूच येना. ते खंय बसतले, ते कोण म्हणून बसतले, ते वेगळे म्हणून बसतले काय त्या पक्षाचे वांगडी म्हणून बसतले किंवा तांचे भितर मतभेद आसत जाल्यार 2/3 कितें सांगतात तें पळोवंक वचपाची गरजूच प्रस्न. कारण बेजूच ताजी मर्जर आनी मर्जरच जर ना 2 पॉलिटिकल पार्टी मदीं तर हो चवथो पॅरेग्राफ लागूच जायना. 5वो पॅरेग्राफ आसा तो सभापती विशीं आसा आनी तातूंत कितें म्हळां, कांय वेळार सभापती म्हणून जो वांगडी वेंचून येता तो निपक्षपाती रितीन वागपा खातीर आपलो पक्ष सोडटा. अशे परिस्थितींत तो डिस्क्वॉलिफाय जायना. किंवा मदीं दर्या ताचें सभापती पद ताणें सोडलें किंवा गेलें कसल्याय कारणां खातीर आनी तो परत आमदार जालो जाल्यारूय तो डिस्क्वॉलिफाय जायना. हो 5वो पॅरेग्राफ. 6वो पॅरेग्राफ सांगता की खंयचोय वांगडी डिस्क्वॉलिफाय जाला काय ना हें थारावपाचो अधिकार सभापतीक दिला. तो भायले कोणाकच दिवंक ना. त्या कायद्यांतलो हो एक दोश मानतात. कारण सभापती हो सदांच सरकार पक्षांतलो आसता किंवा सरकार पक्षाक लागीं आसता.
तो सरकार पक्षाचे विरुद्ध केन्नाच मत दिना अशें मनशाक निपक्षपाती न्यायाधीश म्हणून कसो मानूं येता. पूण हो दोश तो कुशीन दवरया, सद्या आमी दोशांचेर उलयनात. 6वो पॅरेग्राफ जालो. हो 6वो पॅरेग्राफ जो सभापतीक हो अधिकार दिता. 7वो पॅरेग्राफ जो आसा ह्या विशयांत कोर्टाक ज्युरिडिक्शन ना, तें काडून घेतलां. म्हणजे दर्या एक पक्षांतर जालें आनी कोणाकय थारावंक जाय की हो मनीस डिस्क्वॉलिफाय जाता म्हणून, जाल्यार तुज्यान कोर्टांत वचूंक जायना, कारण तो अधिकार सभापतीक दिल्लो आसा. इतलेंच न्ही की सभापतीच्या निर्णयाचेर अपीलूय करपाची प्रोविजन ना. म्हणून ही जी कोर्टांत पयर गेल्ली ती रीट पेटिशन्स, अपील्स न्ही. आनी 8वो पॅरेग्राफ जो आसा तो पॅरेग्राफ नेमावळ करपाचो अधिकार सभापतीक दिता. कित्याक हो कायदो फुडें व्हरतना एक वेळार कांय बारीक नेम करचे पडटात. अमके तरेन करचें, अमके तरेन करचें. ती नेमावळ करपाचो अधिकार सभापतीक दिला. इतलो हो 8 म्हणजे प्रत्यक्षांत 7 पॅरेग्राफांचो कायदो.